गोंय मंत्रिमंडळ फेरबदलाविशीं मुखेलमंत्री निर्णय घेतात। पक्ष फक्त सुचोवणी करपाक शकता अशें भाजपाचो गोंय फुडारी सी.टी. रवी सांगता। तशेंच मुखावयल्या लोकसभा वेंचणुकेत 350 परस चड सिटां जिखपाचो विश्वास सी.टी. रवीन ह्या वेळार उक्तायलो। सी.टी. रवीचें अशें म्हणणें आसा की गोंय मंत्रिमंडळ फेरबदलाविशीं मुखेलमंत्री निर्णय घेवपाक शकता। पक्ष फक्त सुचोवणी करतात अशें भाजपाचो गोंय प्रभारी सी.टी. रवीचें म्हणणें आसा। त्याच बरोबर मुखावयल्या लोकसभा वेंचणुकेत 350 परस चड सिटां जिखपाचो विश्वासूय गोंय प्रभारी सी.टी. रवीन विश्वास उक्तायलो। वेस्टर्न बायपासा संदर्भात राजकारण्यांनी वा गोंयकारांनी राजकारण करचें न्हय अशी विनवणी विजय सरदेसायान केला। वेस्टर्न बायपास टिल्टाचेर करचो ह्या संदर्भात फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरीची भेट घेतली। पावसांत हुंवार येवन आपतकालीन स्थिती निर्माण जाता, हाचो साश्टीच्या लोकांक त्रास जाता। सगळ्यांनी एकठांय येवन हो वेस्टर्न बायपास विशय सुटावो करपाची गरज आसा। देखून केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीक मेळ्ळ्या उपरांत गोंयच्या मुखेलमंत्र्या कडेन ह्या संदर्भात चर्चा केल्या अशें विजय सरदेसायान सांगलें। बेतकी माशेलांत किनळीचें झाड पडून आवय आनी पुताक मरण येवपाची भिरांकूळ घडणूक घडली। अंजली अमित वाडकर आनी तिचो 10 वर्सां पिरायेचो चलो चुलीचेर उदक तापयताले। इतल्यान शिमिटाच्या शेडीचेर झाड पडलें, तातूंत ती दोगांय जखमी जालीं। जखमी जाल्ल्या कारणान तांकां बेगोबेग बेतकी हॉस्पिटलांत व्हेली तेन्ना दोतोरांनी तांकां मरण आयलें अशें सांगलें। ह्या घडणुके उपरांत पुराय बेतकी वाठारांत दुख्खाची सया पातळ्ळी। नवीन उद्देग वेवसाय करपाक फुडें येयात। सरकार तुमकां आदार दिवपाक तयार आसा अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान वेपाऱ्यांक दिलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारा सकयल सरकाराक 9 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान भाजपान दिवचले आयोजीत केल्ल्या वेपारी संमेलनात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले। ह्या संमेलनाक भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सी.टी. रवी, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, प्रेमेंद्र शेट, भाजपाच्या जनसंपर्क अभियानाचे संयोजक दयानंद सोपटे आनी हेर हजर आशिल्ले। मोबोर दर्यादेगेर रेवेची धूप जाल्ल्या कारणान साळ न्हंय आनी अरबी दर्यांतलें उदक एकरूप जावपाक लागलां। देखून ह्या दर्यावेळेर बेगिनाच्या बेगीन एक संरक्षण वणद बांदून दिवची अशी मागणी केळशीचो ग्रामपंचायतीचो सरपंच डिक्सन वाझान केल्या। मोबार दर्यादेग हेची रेवेची धूप जाल्ल्या कारणान साळ न्हंय आनी अरबी दर्यांतलें उदक एकरूप जालां। देखून ह्या दर्यावेळेचेर बेगिनाच्या बेगीन एक संरक्षण वणद बांदची अशी तांच्यांनी मागणी केला। अशी मागणी ग्रामपंचायतीचो सरपंच डिक्सन वाझान केल्या। काँग्रेस पक्ष गोंयांत रावून म्हादय विशीं आंदोलनां करता। कर्नाटकांत काँग्रेस सरकार आसा।
गोयच्या काँग्रेस पक्षान कर्नाटकांतल्या मुखेलमंत्र्याकडेन उलोवन DPR फाटीं घेवपाक सांगचो, तशेंच मंजूर केल्ले कोट्यांनी पयशे सुपा धरणा खातीर वापरपाक सांगचे असो तोमणो वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांक मारला. नाका ते उलोवन प्रश्न सुटावे जावचे नात. कर्नाटकाच्या सरकारा कडेन उलोवन पळयात अशें ढवळीकराचें म्हणणें आसा. आयतारा बुडून मेल्ल्या उत्तर प्रदेशांतल्या तरणाट्याची कूड बागा दर्यादेगेर सांपडली. पुलिशेन पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. वागादोर दर्यावेळेचेर सेल्फी काडटना पांय निसरून उत्तर प्रदेशांतल्या एका तरणाट्याक मरण आयिल्लें. वादळाक लागून दर्या खुबळलेलो आसा. देखून दर्यादेगेर व्हडली व्हडली ल्हारां मारपाक लागल्या. बिपरजॉय ह्या चक्रीवादळाक लागून हवामान खात्यान शिटकावणी दिला की दर्यार वयचे न्हू. तरी आसतना कांय पर्यटक आनी लोक दर्याचेर वयतात आनी अशा वेळार हे अपघात जातात. सांगोळडा रावन दिल्लींतल्या एका बायलेक खंडणी खातीर धमकी दिवपी विक्रम बक्षी ह्या दुबावीत आरोपीक साळगांव पुलिसांनी धरलो आनी हरियाणा पुलिसांच्या सुवाधीन केलो. हरियाणांतल्या मॉडल टावन रेवरी पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीत हो खंडणीचो प्रकार घडिल्लो. दुबावीत आरोपीन एका दिल्लींतले बायले कडेन इश्टागत करून तिचे कडेन शारिरीक संबंध निर्माण केल्ले. त्या वेळार दुबावितान पीडित बालयेचे अश्लील फोटो काडून ते फोटो तिच्या घोवाक दाखोवपाची धमकी दिवन तिचे कडल्यान 70,000 रुपया खंडणीची रक्कम घेतिल्ली. उपरांत दुबावितान जानेवारी 2023 वर्सा पीडिती कडेन परतून 5 लाखाची खंडणी मागली. पीडितेन पुलिशेंत धांव घेतकीच दुबाविता आड गुन्यांव दाखल केलो. फरारी दुबावीत आरोपी बक्षी हो गोंयांत सांगोळडा हांगा आशिल्ल्याची म्हायती हरियाणा पुलिसांक मेळ्ळी. हरियाणा पुलिसांनी गोंयांत दाखल जावन साळगांव पुलिसां कडेन संपर्क साधलो. पुलीस निरीक्षक मिलिंद भुईंबर हांच्या मार्गदर्शना खाला ताका अटक केली. पोर्ट ट्रान्झिट प्रवाशांक विमो सक्तीचो करपाची मागणी मुरगांव पोर्ट लॉन्च संघटनेन केल्या. देखून बंदर कप्तान खात्यान शिपिंग एजंट, सामान हाड व्हर करपी दलाल तशेंच जहाज चालकां वांगडा संयुक्त बसका घेतली अशी माहिती मुरगांव लॉन्च असोसिएशनाचो अध्यक्ष जुजे फिलिपान दिल्या. आमी आमच्या दरेका कामगारांक आदी सावनूच विमो दिल्लो आसा. देखून नव्या जाळवणदारा कडेन उलोवन सगळे रीतसर पद्दतीन करतले अशें जुजे फिलिपान सांगलें. काँग्रेसीच्या काळात जाल्यात ते फक्त घोटाळे. घोटाळ्याच्या भायर आनी कांयच जावंक ना. देखून काँग्रेस म्हटल्यार स्कॅम आनी भाजप म्हटल्यार स्कीम अशें भाजपाचो गोंय प्रभारी CT रवी सांगता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भाजपान जायत्यो येवजण्यो चालीक लायिल्ल्याचें ताचें म्हणणें आसा. बागा हणजूण वाठारांत रस्त्यार चुकीच्या जाग्याचेर वन वेचो बोर्ड मारून
पर्यटकांक लुटपाचो प्रकार सुरू आशिल्लो. हय, तुमकां आयकून अजाप दिसतलें, पूण हीच सत्य परिस्थिती आसा. गोमंतक टीव्हीन एक खाशेलो रिपोर्ट तयार केलो आनी ही बातमी उक्ताडार हाडली. तुम्ही पळोवपाक शकता, ह्या टुरिस्टांक येरादारी पुलिशेन आडयलो आनी चुकीच्या जाग्याचेर हे वन वेचो बोर्ड मारून तांकां तालावां घालताले. हे पर्यटक महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ले. तांच्यांनी हो व्हिडिओ काडलो आनी सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल केलो. चुकीच्या जाग्याचेर वन वेचो बोर्ड मारिल्ल्यान हे महाराष्ट्रांतले कांय पर्यटक तिडकले. तांच्यांनी रोखडीच एक्शन घेतली आनी सोशल मिडियाचेर हो पोस्ट तांच्यांनी घातलो. तेन्ना ही बातमी सगळ्याक पसरली. बागा हणजूण वाठारांत ही घडिल्ली घटना आसा. चुकीच्या जाग्याचेर वन वेचो बोर्ड मारून पर्यटकांक लुटपाचो प्रकार चालू आशिल्लो. पुलिसांचें म्हणणें आसा की हो बोर्ड सरकारान मारिल्लो. केस्तांव, झगड्यो आनी मारामारी मदीं जावपी कुडका बांबोळी ताळावलेची ग्रामसभा ह्या फावट मातशी शांत आनी बऱ्या पद्दतीन जाली. ह्या फावट व्हडलोसो बोवाळ जालो नासलो तरी थळाव्यांनी उदक, पंचायतीचें बजेट आनी हेर विशयांचेर पंचायतीक वडीर काडले. थळावे आनी सरपंचा मदीं मातशें पेटले, पूण उपरांत सरपंच आनी सचिवान तांचे विशय जाग्यार घालपाचें आश्वासन दिलें. गांवांत उदकाची मारामारी आसा आनी जो मेरेन गांवांत उदका पुरवण सारकी जायना तो मेरेन व्हडल्या रहिवासी प्रकल्पांक परवाने दिवचे न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी दामून धरली. तशेंच पंचायतीचो अर्थसंकल्प ग्रामसभेत संमत न करता पंचायतीच्या बसकेत संमत केला असो आरोप करीत थळाव्यांनी पंचायतीचेर फारपेट केले. कोलवाळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर 2 कंटेनरां मदीं एक भिरांकूळ अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोनूय कंटेनरांची समोरासमोर टक्कर जाली. ह्या अपघातांत दोनूय कंटेनरांचें बरेंच लुकसाण जालें. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. अपघाताक लागून बरीच वेळ येरादारी आडखून पडिल्ली. हो एक्सिडंट खूब भयंकर आशिल्लो. 2 कंटेनरां मदीं हो एक्सिडंट जालो. समोरासमोर ही टक्कर जाल्ल्यान बरोच वेळ येरादारीची गचमुड्डी जाल्ली. कोलवाळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर 2 कंटेनरां मदीं जाल्लो हो भिरांकूळ अपघात. हो अपघात आयज घडिल्लो, तेका लागून येरादारीची बरीच गचमुड्डी कोलवाळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ली दिश्टी पडली. पणजे सांतिनेज उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक फुकट व्हांवून गेले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण राती उसरा मेरेन घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन दुरुस्त करपाचें काम हातीन घेतिल्लें. ही पायपलायन दुरुस्त करतना उदका पायपलायन फुटली. सध्या ह्या पायपलायनीचें काम करपाक सुरवात आसा. पावस तेंगशेर आशिल्ल्यान भौशीक बांदकाम खात्यान वागा सारकी कामां करपाक सुरवात केलेली आसा. मध्यान राती हे उदकाचे पायप फुटिल्ल्यान पणजे बरेच उदक रस्त्याचेर व्हांवून गेलें. सिवेजीच्या पायपलायनीचें हें काम चालू आसा. स्मार्ट सिटी अंतर्गत हें काम करत आसतना पणजे उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक व्हांवून फुकट गेलें. कुडचडे नगरपालिका कामां करिना असो आरोप करचो न्हय. पयलीं जाणून घेवचें उपरांत उलोवचें असो सल्लो कुडचडचो आमदार निलेश काब्रालान आरोप करप्यांक दिला. कुडचड्या हॉडर पुलाचे GSIDCच्या अंतर्गत 25 कोटी रुपया खर्च करून 2 लेनाचे पूल उबारपाक घेतला. एका लेनीचें काम पुराय जालां आनी सोमारा निलेश काब्राल हांच्या हस्तुकीं ह्या लेनाचें लोकार्पण जालां. दुसऱ्या लेनाचें काम बेगीनूच पुराय जातलें अशें उतर निलेश काब्रालान दिलां.
श्रमदान मोहिमे वरवीं काणकोणच्या 25 गरजू मनशांक घरां बांदून सरकारान दिलेली आसा. ही घरां लाभार्थ्यांक दिवपाची कार्यावळ 15 जूनाक जातली. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हाजीर आसतले, अशी माहिती गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकरान दिल्या. काणकोणांत उण्यांत उणें आनी 150 अशा गरजू मनशांक श्रमदाना वरवीं घरां बांदून दितले अशें उतर तवडकार हाणें दिलें. आपल्याक आंदोलन करचें पडल्यार उपकारता, पूण दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत खाजगी वैजकी महाविद्यालय कशेंच येवपाक दिवचो ना. फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान शिटकावणी दिल्या. सरकार 5,000 कोटी रुपया म्हणून एक येदो व्हडलो प्रकल्प उबारता, तो कोणाक तरी असोच दिवपाक आपल्याक हें कशेंच मान्य ना. देखून ह्या हॉस्पिटलांत एम्सचो विभाग सुरू करचो अशी मागणी ताणें केल्या. दिवचल तालुको भंडारी समाजाच्या युवा समिती वतीन तालुक्यातल्या गांवांनी झाडां लावपाचो संकल्प केलेलो आसा. आयतारा संवसारीक पर्यटन थळ आशिल्ल्या मयेच्या तळ्याचेर झाडां लावन समितीन ह्या उपक्रमाची सुरवात केली. युवा अध्यक्ष विजय पोळे, दयानंद कारबोटकार, संदेश नार्वेकार, गुंजन कोरगांवकार आनी समितीचे हेर पदाधिकारी ह्या झाडां लावपाच्या सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. श्री विठ्ठल रखुमाईच्या दर्शनाची उमळशीक लागिल्ले विठ्ठल भक्त पंढरीची वारी चलतना वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक ह्या भक्तांक उमेदीन येवकार दितात. देवकी कृष्ण वारकरी मंडळाच्या वारकऱ्यांनी सोमार सावन माशेल वाठारांतल्यान जय हरी विठ्ठल नांवाचो गजर करीत वारीक सुरवात केलेली आसा. बाणावले येवपी वेस्टर्न बायपास टिल्टाचेर बांदचो अशी मागणी पेले हांणी परत एकदा सरकारा कडेन केला. मुखेलमंत्र्यान ह्या विशया कडेन गांभीर्यान लक्ष घालचें अशें तो म्हणटा. फाटल्या साबार तेंपा सावन हो बायपास टिल्टा वयल्यान येवचो अशी मागणी थळावे लोक करीत आसात. मात आजून मेरेन ह्या विशयाची सरकारान दखल घेतिल्ली ना अशें पेलेचें म्हणणें आसा.
गोंयांत गुन्यांव तेंगशेर पावल्यात तरी पूण सरकार एकूय उतर काडिना आनी गुन्यांवकारां आड खरसाणेन कारवाय लेगीत करिना. गोंयचे समाज वावुरपी आनी विरोधकांनी कायदो सुवेवस्थेचेर सरकाराचेर फारपेट केल्यात. सोहिल कावास ह्या वेरेच्या एका भुरग्याचेर सुरयांनी हल्लो जाल्लो आनी ताची प्रकृती गंभीर आशिल्ली. पूण पुलिसांनी 307 अटेम्प्ट टू मर्डर हे कलम लायनासतना बारीक कलम लायले. 2 म्हयने जाले हो भुरगो ताच्या हल्लेखोराचेर खर कारवायेची मागणी करता. पूण अधिकाऱ्यांनी कानार केंस ओडल्यात. तांकां न्याय दिवपा खातीर गोंयच्या कांय समाज वावुरप्यांनी पोलीस महासंचालकाक निवेदन दिवन हल्लेखोरा आड खर कारवायेची मागणी केल्या. पावसा पयलींचें नियोजनच जावंक नाशिल्ल्या कारणान पर्वरे हायवे लागचा बायपासाक पयल्याच पावसांत हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाली. पर्वरी पोलीस स्टेशना फुडें बायपास आनी हायवे जंक्शनान जलसमाधी घेतिल्ल्यान गाडयांक सरकशी करच्यो पडल्यो. ह्या रस्त्याच्या सायडीक पावसाचें उदक व्हांवून वचपा खातीर गटार बांदल्या. पूण थळाव्या पंचायतीन ते उसपूंक नाशिल्ल्या कारणान पावसाचें उदक थंय आडोवन उरलें आनी रस्त्यार आडून उरिल्लें हें उदक बरेंच भरलें. वाळपय फुटबॉल विकास केंद्र, गोंय फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिल आनी फिनिक्स क्लबाच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या वाळपय फुटबॉल लिगीचे उक्तावण आयतारा सकाळी वाळपय नगरपालिका मैदानाचेर जालें. ह्या फुटबॉल सर्तींत 4 पंगडांनी वांटो घेतिल्लो. हो सामनो पळोवपाक प्रेक्षकांची बरीच गर्दी जमिल्ली. ज्युनियर फुटबॉल सर्तींत अर्थन पॉट्स गोर पंगड विजेतो जालो. रेणुका बॉयज पंगड उपविजेता थारलो. मानेस्तांच्या वतीन विजेत्या पंगडांक मेडल आनी ट्रॉफी भेटयल्यो. गोमंतक भंडारी समाज आनी रान खातें हांच्या जोडपालवान पुराय गोंयभर रोप लावपाच्यो कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. वन महोत्सवाच्या निमतान रान खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत युवा समितीच्या वांगड्यांनी रोपां लायलीं. अंदूच्या वर्सा पावस उसरा येवपाक लोकूच कारणीभूत आसा. बेकायदेशीर झाडांची बेकायदेशीर रित्या कत्तल जाता देखून आमची इकोसिस्टम बिगडत चल्लें आनी आमची इकोसिस्टम हाल्ल्या. पर्यावरणाचें संतुलन राखपा खातीर झाडां लावप गरजेचें ह्या उद्देशान समाजा वतीन ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. गोमंतक पालक परिशद ह्या मंचा वतीन येता त्या 24 जूनाक दिवचले मोबायलाचे दुश्परिणाम ह्या विशयाचेर एक कार्यशाळा घडोवन हाडटले. भुरग्यांक मोबायला पासून पयस कशें दवरप त्या विशीं पालकांक जागृत करपा खातीर मार्गदर्शक तज्ञ तयार करपाक ही कार्यशाळा आयोजीत करतले अशी माहिती गोमंतक पालक परिशदेचे निमंत्रक दिलीप बेतकीकारान दिली. नवीन शिक्षण धोरण जर यशस्वी करतले जाल्यार पालकांचो सहभाग म्हत्वाचो आसतलो अशें बेतकीकाराचें म्हणणें आसा. सद्याच्या घडयेक भुरगीं आनी मोबायल हो विशय गंभीर आसा. ह्या विशयाचेर पालकांक मार्गदर्शन करपाची गरज आसा अशें तांचें म्हणणें आसा.